कार्मेल मायेतय म्हज्या मोगाच्या बहिणी भावानो, आयच्या नोवेनाक आमी विंसला हो विशय कार्मेल माय आत्मीक जिविताक एक बहीण आणि सांगातीन. मरिये मायेक आमची आवय, क्रिस्त जिविताची आवय, दैविक आवय, जेजू क्रिस्ताची आवय, आमची पात्रोन, आमची शेरोतीन, या सगळ्या विरोधांनी आम्ही तिका वाखाणता. पूण मरिये मायेक आमची बहीण आणि सांगातीन म्हणले विरोध बोशा ये दोळू आम्ही आयकोंक नात. चरित्रांत आम्ही पळोवंक गेल्यार 12व्या शतमानांत कार्मेल दोंगरार थोडे लायक मोठवाशी वय कार्मेल मायेक एक कोपेल बांदतात. कार्मेल माय या कोपेलाची शेरोतीन म्हणून वाखाणतात. पूण त्याच वेळार जण एकलो आपणाक कार्मेल मायेचो भाऊ म्हणून वलावन घेतात. न्ही कार्मेल मायेचो पूत, न्ही कार्मेल मायेचो सेवक, बगार कार्मेल मायेचो भाऊ. त्या चरित्रांत खंयच्याय एका वर्दींत कोणे एका व्यक्तीन मोरी म्हजी बहीण म्हणून आपोवचें म्हज्या चिंतपा प्रमाणे पयले फावटी. तर मोरी आत्मीक जिवितांत म्हाका एक बहीण, एक सांगातीन म्हणल्याचो अर्थ कितें? आमच्याच कुटुंबाक आमी पाठया. जर तर आमकां एक व्हडलें भयण आसा आनी आमी धाकटे भाव, बोशा ओ अनुभव आमकां सगळ्यांक कळटा. भाऊ आनी भयण एकाच नाण्याची दोन कुशी आसले बरी, या दोन मुखां आसले बरी. सदांच ती सांगाता, एकाच बशेन ती जेवतात, एकाच कटल्यार ती न्हिदतात, एकामेकाक सोंटी केन्नांत रावनात. आनी त्या खातीर सांगातपण एक विशिष्ट सेगून बहिणी आणि भावामध्ये. दुसरें, भुरगीं आणि आवय मध्ये कितलो गूंड संबंध असल्यारी जायते फावटी भुरगीं आवय बापायक मांकोड करूंक शकतात. बगनाच्या त्या इराद्यान, बगनाच्या त्या स्थानांत वय तांकां कशें म्हणी मांकोड करतात. पूण एका भयणीक, ते व्हडल्या भयणीक एक भाव केन्नाच मांकोड करूंक शकना. कित्याक त्या भयणीक कळीत आसा तिचो भाव कोण, भितरले गूण कितें, कितें आशेता, कितें अपेक्षिता, शेवट कितें, मतलब कितें, हे सगळें त्या भयणीक कळीत आसा. आनी त्या खातीर खंयचें सत आसा थंय भयण रावता, खंय फोट आसा थंय भयण झगडता. देखून आमी पळयता भाऊ भयणी मदें झगडें सदांचें, भाऊ भयणी मदें तर्क सदांचें. पूण भयण भावाक केन्नाच सोडिना, भाऊ भयणीक केन्नाच विसरना. आज मोरी कार्मेलितांक एक भयण, व्हडली भयण. अशा हांवें मुखारसून म्हणयत, हर एका क्रिस्तांवाक आमची सर्गींची माय कार्मेल माय एक भयण, एक सांगातीन. कित्याक बहीण आणि आवय दैविक जिवितांत दोन महत्वाचे स्थान घेतात. बहीण म्हणलो शब्द सामाजिक संसारी महत्व घेत असताना आवय दैविक कृपे बरीत हो महत्व घेता. देखून आमी केदाळा मरिये मायेक आमची आवय म्हणून मानून घेता. आमी दैविक जिविताच्या वाटेर, या कृपे जिविताच्या वाटेक आमी आमची दिस लायता. पूण केन्ना आमी मरिये मायेक बहीण सांगातीन म्हणून लेखता तेन्ना संसारी
लौकिक जिविताक ती आमकां एक संगातीन आनी शर्वतीन म्हणून मानून घेता. कसली शर्वतीन, कसली संगातीन? सर्गींची आमची आवय एका बहिणी भाशेन मनशा जिवितांत आमकां सांगात दिता. आमचे बरीत ती एक व्यक्ती, बहुशा पयली क्रिस्तांव जेजू उपरांत. त्या संवसारांत ती जियेतना संवसारी कश्ट कितें, संवसारी नश्ट कितें, संवसारांत आकांत आयिल्लें कितें, संवसारांत येवची तंत सामां कितें, हें सगळें जाणा जाल्ली मनीस. बहुशा आमकां आमच्या दैवीक जिवितांत, आमच्या क्रिस्ती कुरपे जिवितांत ती आमकां सांगात दिता, कित्याक आमकां ती सगळ्यांच्या की चड बरी करून समजता. त्याच वेळार क्रिस्ती जिवीत आसा एक जिवीत भावार्थाचें, एक जिवीत बरवशाचें आनी जिवीत त्या मोगाचें. 3 दैवीक शेगूण. मरी माय ह्या तिनी दैवीक शेगूण आमी जियोवच्याक आमकां ती कुमोग करता, आमकां ती सांगात दिता. आनी त्या वेळार मरी जाता आमकां एक नीज आदर्श. एक संपी स्त्री जावन ती जियेली. जायते कश्ट तिका आयले. एक संवसारी मनीस जावन देवाची खुशी कितें म्हणून समजोंक जायते कश्ट आली. पूण निमाणे देवाच्या खुशेक तिने काल्थीमान घालन दैवीक कृपेन ती वाडली. बहुशा आमच्या क्रिस्ती जिविताक हिस्स वाट आमची बहीण जावन, आमची सांगातीन जावन आमची मरी माय आमकां दाखयता, आमकां वाट व्हरता. तिसरें, मरी माय आमच्या दैवीक शेगुणांक एक आदर्श. देवाचें उतार आनी मागण्याचें जिवीत बहुशा क्रिस्तांव जिविताचे 2 अदीक गरजेची मुळां. मरियेन देवाचें उतार आयकलें आनी आपल्या कुसव्यांत तें तिणें वरायलें. पयलें काळजांत, उपरांत कुसव्यांत. आनी म्हाका आनी तुका तेंच शिकयता देवाचें उतार कशें आमी आयकोवचें, कशें आमच्या काळजांत तें आमी व्हरोवचें आनी कशें देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोवचें. पवित्र आत्म्याची पतीन जावन मरी जियेली. दैवीक जिवितांत तिने देवाक सांगात दिलो म्हणयेत. मागण्याचें सोबीत जिवीत हें. देवाकच आमी सांगात दिवचो. देवाच्या इश्टागतींत कुरपे जिवितांत आमी वाडचे. हांगा मरी आसा आमकां एक प्रतीक, एक आदर्श. तर आज हें नवें आमी करता आसतना देवाक आमी अर्गां दिवया. असली एक व्हडली भयण आमकां देवान फावो केल्या ह्या संवसारांत. आमच्या मनशा सैमांत आमी दैवीक कृपेन वाडोवंक. त्याच वेळार ती आमकां एक सांगातीन आमच्या ह्या संवसारी जिवितांत बरवशाच्या यात्रेक पयनार. तर मागोवया, मरिये माये आमच्या सांगातातूं चल, आमचो हात तूं धर आनी आमकांय जेजू सरशी तूं पावय. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माई आनी राणी म्हणून वखाणतां. आपणाकच चरणदासी म्हणून लेखल्या तुका. देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावंक विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकाळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शर्वतीन म्हणून मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पतीन आनी थीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो गरज्यो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. आमची सर्व तेसांवां, आमच्यो गरज्यो आमच्या सर्गींच्या आवय मुखार आतां आमी करया.
प्रार्थुया. उडास कर ये बोदयाळी अंकवारी मरये, तुझ्या आश्रयाक धांवल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो. कोण पुनी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हणून केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातयेन दैरखाण घेवन तुजे कडेन येता. ये अंकवारींची अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतेन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमची पथकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्प तुजे तें आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल माये, आमा पासत विनंती कर. अर्गा मागणे. ए भगवंती मरिये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. वर पातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्ट अनवरांतलें, वायट विघ्नांतलें तुवें राखल्याय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय तशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. हे घडये आमी तुजें तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. अंकवारी भितरी सौभागिनी, कार्मेलितांची तुगे राणी,
शिखर आमकां सोमिनी अंतिम मुक्त करण्याची तुझे लागी वाडे मुंडेस विकस मादेसो कर्मुनी कोट क्रिस्तावासो विस्तार मुन करो बावार सोमेस्तादय कर्मुन सौकसाय राया वाडे आनी सडे मुनी मागतात कांचाय बिणीची Subscribe to our channel and hit the bell icon to never miss an update. Like our videos to show your support. Share them with friends and family to spread the word.